न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, सगळ्यांक पासकांची परबी दीत आयज न्यूज रूम बुलेटिनाची आमी सुरवात करूया। आनी आयची ही म्हत्वाची बातमी म्हणजे नगरगांव गांवान वाळपय सत्तरी तालुक्यांच्या नगरगांव गांवान एक तुम्ही जाणा आसतले श्रवण बर्वे नावाचो 24 वर्सांचो भुरगो हेजो खून जाल्लो। ह्या खून प्रकरणान आयज एक म्हत्वाची अपडेट येयल्ली आसा आनी ही अपडेट कितें ती जाणून घेवपाक लागून आमी सब एडिटर उत्तेजा कडेन या। नगरगाव आंबेडे 15 तारखेक म्हळ्यार मंगळारा श्रवण बर्वे ह्या तरणाट्याचो खून जाल्लो आणि त्या प्रकरणात वाळपय पुलिशेन आयज त्याचो बापूय आणि भाव, बापूय म्हळ्यार देविदास बर्वे आनी ताचो भाव उदय बर्वे हांकां दोगांक अटक केल्या। काल ताचो जो वासुदेव ओझरकार्लो हाका अटक केलेली आणि तांणी साक्ष दिली की आपल्या वांगडा आनीक हे 2 जाण आसा, सो पुलिशेन तांकांय अटक केलेले आसात। पूण पुलिशे कडेन आजून हे खुनाचो ठोस पुरावो तांकां मेळूंक नाशिल्ल्यान आजून इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आणि पुलिशेन अशेंय सांगलेलें आसा की ह्या प्रकरणात, ह्या खून प्रकरणात आनीकूय कांय जाणांक अटक जावपाची शक्यताय आसा म्हण ही म्हत्वाची अपडेट आसली। आनी दुसरी म्हळ्यार आयची एक स्पेशल स्टोरी केली म्हळ्यार ती म्हळ्यार सांतिनेज क्रीक, सांतिनेची जी खाडी आसा ती सद्या थंय कोयरान भरल्या आणि थंयचे जे लोक आसात तेंच्यांनी कांय लोकांनी थंयसर घाणेऱ्या उदकाची पायपलायन सोडलेल्यान ते उदक आसा ते प्रदूशीत जालां आणि घाण वास मारता। सो पणजेकारांनी मागला की ती नितळ करची अशें मागला। आणि तिसरी बातमी म्हळ्यार महाराष्ट्रा सातारा जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातात नयबाग पेडणेच्या भगवान कासकार ह्या तरणाट्याक मरण आयलें। तो खंय आपल्या वाडदिसा निमतान आयज ताचो वाडदीस आसलो आणि काल तो शिर्डी देवदर्शनाक गेल्लो पूण तेचो काळान घात केल्लो आसा। सो ह्यो 3 अपडेट तुमी आयच्या सद्याच्या बुलेटिनाक पळयात। तर नगरगांव हांगा जे हे श्रवण बर्वे ह्या भुरग्याचे जे खून जाल्लो त्या खून प्रकरणान आयज एक अपडेट अशी येयल्ली आसा की पूण हे जे प्रकरण आसा हे घरांतलो वाद, एक भुरग्याचो जीव वयता आनी हे प्रकरण जे आसा ते फुडली जी चवकशी आसा ती पुलीस करतात। जाल्यार आतां आमी आमचो जो एंकर गौरीश आसा तेजे कडेन पळोवया फुडली बातमी तेजे कडेन कितें आसात त्यो। आयज इस्टर संडे पुराय गोंयांत सगळ्या कॅथलीक भावांनी व्हडा उमेदीन मनयलो। पयर गूड फ्रायडे जालो, तेज्या उपरांत काल होली सॅटरडे आशिल्लो आणि त्याच फाटभुंयेर आज इस्टर संडे जो आसा तो क्रिस्तांव भावांनी मनयलो आणि सगळ्यांक परबी भेटयली, ही एक न्यूज आसा। त्याच बरोबर आयज राष्ट्रीय जनसंपर्क दिसाच्या निमतान मिरामार हांगासर मराठी पत्रकार संघटने वतीन हो दीस मनयलो। त्या वेळार ज्या पत्रकारांनी बरी कामगिरी केला त्यांचो भोवमान ह्या वेळार जालो। त्या वेळार राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक थंय मुखेल सोयरे म्हणून आशिल्ले। त्याच बरोबर सकाळ समूहाचे आणि साम टीव्हीचे मुख्य संपादक निलेश खरे थंय आशिल्ले मुखेल सोयरे म्हणून। तेन्ना केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान अशें म्हटलें की जनसंपर्क आणि लोकशाहीचे धागे जेन्ना जितले बळकट जातले तितलोच आमचो देश घटमूट जातलो अशें तांच्यांनी उलोवप केलें। सो ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळांत जनसंपर्क इतलो बदलिल्लो आसा, तेंची कामगिरी खूब बदलिल्ली आसा, कित्याक की हो सोशल मिडियाचो काळ आसा। ताचेर आमचे साम टीव्हीचे मुख्य संपादक हांच्यांनी उलोवप केलें।
केले. पयलींची जी खाजगी जनसंपर्क ज्या ताकतिकेन वावुरतालो त्याच ताकतिकेन आनी तितल्याच फास्ट आयज सरकारी यंत्रणा जनसंपर्काच्या हितूंतल्यान वावुरता आनी लोकां मेरेन पावयता. सरकाराची खंयचीय जर येवजण्यो आसूं त्यो लोकां मेरेन पावोवपा खातीर जनसंपर्क हे खूब मोलाचें काम करता अशें उलोवप साम टीव्हीचे मुख्य संपादक जे आसा तेंच्यांनी उलोवप केलें आनी अशी आयच्या राष्ट्रीय जनसंपर्क दिसाची बातमी एक आसा. तर आयज जनसंपर्काच्या दिसाक आयज गोमंतक टीव्ही खातीर सुद्दां एक महत्वाची अशी एक आयज अपडेट आसा की आमचो एडिटर विश्वनाथ नेने हेंचेय बी आयज थंय फेलिसिटेशन जाल्लें आसा. जाल्यार आमी फुडें या ऐश्वर्या खोर्जुईकरा कडेन तेजे कडेन पळोवया खंयची बातमी आसा ती. आयज मुळगांव पंचायतीची ग्रामसभा जाली. ह्या ग्रामसभेत मायनीचेर तशेंच हेर विशयाचेर चर्चा जाली. तशेंच तांच्यांनी म्हटलें की प्रादेशीक आराखडो आसा तो 2021 मेरेन तशी मायनींग सुरू करची अशें तांचें म्हणणें. तांच्यांनी आनी एक जी मागणी केल्या रातपाळीचेर फेरविचार जावचो अशी तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा. ही जी बातमी तुमी सेंट पेम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. दुसरी जी बातमी म्हणजे साल जी न्हंय आसा जी ती सद्या प्रदुशीत जाल्ली आसा. सो थळांचें अशें म्हणणें की ह्या न्हंयन जे घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन सोडटा ताका लागून ही जी न्हंय आहा ती प्रदुशीत जाला. जे मेरेन हे घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन आहा ती सोडपाची बंद जायना ते मेरेन ही जी न्हंय आहा ती न्हंय प्रदुशीत जावची बंद जावची ना. सो ही जी आमची स्पेशल स्टोरी तुमी सेंट पेम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. आता ही जी अपडेट आशिल्ली ती ऐश्वर्या खोर्जुईकरान सांगली. आता आमचे दुसरे सब एडिटर ऐश्वर्या केरकर हेंचे कडेन या आनीक पळोवया तेणी आयज खंयची बातमी केल्यात त्यो. मडगांव गांधी मार्केटांतल्या आयदनाच्या दुकानाक उजो लागला. हो उजो लागिल्ल्यान बरेचशे नुकसान जाल्लें आसा. तशेंच शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान हो उजो लागल्याचो अंदाज आसा. तशेंच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार मडगांवच्या SGPDA होलसेल नुस्त्या मार्केटांत कोयराची समस्या निर्माण जाल्या. थर्माकोल आनी नुस्त्याचो उरिल्लो कोयर लागसरच्या शेतांनी पावला. देखून होलसेल नुस्त्या मार्केटांतल्यान SGPDAक लाखांनी रुपयाची येणावळ मेळटा. मात नितळसाणीचेर तांच्यांनी दुर्लक्ष केलां अशें खारवी भावांचो एकवटाचो अध्यक्ष जुजे फर्नांडीस हांणी सांगिल्लें आसा. ह्यो दोनूय बातमी सविस्तर 7 वरांच्यो पळयात. ह्यो सगळ्यो ज्यो बातमी आसात त्यो तुमी आयज गोमंतक टुडेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडेच्या आयज 7 वरांचेर बुलेटिनान तुमी पळोवंक शकतले. आनी इतक्याच बरोबर न्यूज रूम जो आसा तो हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन यश आडारकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर गोमंतक टीव्ही खातीर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आयज एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.